कुडचडे पुलीस स्टेशनाच्या 500 मिटराचेर 55 वर्साच्या सुकोरीन ट्रावासो हे बायलेचो खून जालो। तिचो तिचे रावते घरातूच केला। तिका घोव ना, ती घरात एकलीच आशिल्ली आनी तिची चली वालिसा कामाक गेल्ले। तिका घोव ना। तिच्या घरान पुलिसांक 3 लाख रुपया मेळ्ळ्यात। खुनाचे कारण कितें, खून कोणे केलो ताचो तपास पुलीस करतात। मिलाग्रिना ट्रावासो ही बायल मनीस रातच्या 10 वरांचेर पुलिसांना कंप्लेंट दिली। तेज्या भयणीच्या चेडवान ताका सांगलें तेज्या भयणीची कोणी मर्डर केला म्हणून। आनी ती कंप्लेंट अननोन मनशाचेर लॉज केली पुलीस स्टेशनाक। आमी तेजी कंप्लेंट क्रिमिनल टू प्रमाणे रजिस्टर केली, स्पॉट विजीट केलो आनी ते स्पॉटार आमी पळयलें सुकोर्ना ट्रावासो एज 55 इयर्स ह्या बायलेक कोणी शार्प वेपनान मारला म्हणून म्हणजे इंजरी दिसून येता आनी सायंटिफीक असिस्टंट डॉग स्क्वॉड तांकां हाडून ती तपासणी केली आनी सरावंडींग एरिया कवर केली, सील केलो, इन्क्वेस्ट केलो आनी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडली। आज ती बॉडीची पोस्टमॉर्टम जालें आनी इंजरी शार्प वेपनान केला म्हणून आमकां रिपोर्ट मेळ्ळो। आतां आमी कोण तेजी मर्डर करूंक शकता हें आमी तपास चालू आसा आनी चडांत चड बेगीन आमी ते कल्प्रिटाक धरतले। कलम दिले 302 प्रमाणे आमी गुन्हो दाखल आनी कितें मेळ्ळा, वेपन बी कितें मेळ्ळा? कांय वेपन मेळना, चालू आसा आमचें। कितें क्लू कितें आसा तुका? पळोवपाक दिसता एनिमिटी लागून जालो आसा, ताका फायंड आवट करता हांव। एमजीटीचे नेम मोडिल्ल्यान एमपीटीची नाडयो आवळूंक लागल्यात। 14.1 मीटर ड्रेजिंग करपाचे सोडून एमपीटीन 14.4 मीटर ड्रेजिंग केला म्हणून एनजीटीचे सब कमिटीक दिसून आयला। तांणी हो रिपोर्ट गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक दिला। तो हो रिपोर्ट हायकोर्टाक धाडपाचे आसा। एनजीटीन दिल्ले निर्देशाप्रमाण सब कमिटीन एमपीटीच्या ड्रेजिंगाचे इन्स्पेक्शन केले। एमपीटीन ड्रेजिंगाचे नेम मोडल्यात म्हूण तांकां दिसून आयला। 14.1 मीटर ड्रेजिंग करपाचे सोडून एमपीटीन 14.4 मीटराचे ड्रेजिंग केला म्हूण तांणी रिपोर्ट तयार करून तो गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक दिला। तांणी हो रिपोर्ट मानून घेतला आनी तो रिपोर्ट हायकोर्टाक दिवपाचे थारला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश काडी। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।